नमस्कार. गोंयच्या मुक्तीचेर चलिल्ले ह्या कार्यावळींत हांव तुमकां परतून एकदां येवकार दितां. आमी चर्चा करताले बाय सबिना मार्टिन्स हांचे कडेन, जाणी गोंयच्या लोक चळवळींत अत्यंत म्हणजे हिरिरीन आनी उत्साहान भाग घेतला. सबिनाबाई, तुमी आमकां गोंयच्या बायलांचे प्रश्न आनी तांची जाल्ली परिस्थिती हाजेर आमकां सांगताल्यो. एक बायलांची परिस्थिती बिगड जाल्या. पयलीं भुरगीं जेन्ना जल्माक येता, जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना बायलांची संख्या, चलयांची संख्या चड आसली. आतां ती सामकी खूब देंवला. सो हाजेर तुका दिसता. दुसरी गजाल, एक्चुली इश्यूज खूब आसा, पूण हांव फक्त डॉमेस्टीक वायलन्स, सेक्शुअल वायलन्साचेर उलयतां. सरकारा कडेन तें खूब वाडलां. आमी जेन्ना सरकारा कडेन मागणी केल्ली, डॉमेस्टीक वायलन्स एक्ट आसा, ताका एक इंडिपेंडंट प्रोटेक्शन ऑफिसर आसचो हर एक तालुकान. आजून पासून तो जावं ना. आतां BDO केला. मागीर पॉलिसी पळया, आतां जे ट्युरिजम पॉलिसी पळय आसा, ती आमची ट्युरिजम पॉलिसी सगळे सोरो, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग हे हाजो म्हणजे प्रमोट करता. आनी तो सामको बायलांचेर आमचेर खूब वायट परिणाम जाता. सो आमकां ते फूल इकॉनॉमीक पॉलिसीचे रिव्यू जावपाक जाय. इम्प्लिमेंटींग मेकॅनिझम जावपाक जाय. पुलीस स्टेशन हॅव बिकम की करप्शन, म्हणजे पयशे. आनी दुसरे वयल्यान बायलो तर थी हेल्पाक गेले जाल्यार कांय अशे केसीस आसा की पुलीस सेक्शुअल फेवर्स मागता. सो जशें हांवें सांगलां, इश्यूज तर आमी बायलांचे बद्दल तर उलोवपाक जाय जाल्यार खूब आसा, पूण ह्या टायमाचो पाबंदी आहा. पूण खूब कितें करपाचें आसा. इकॉनॉमीक पॉलिसी चेंज करपा जाय, पूण एटलिस्ट पूट दॅट इंडिपेंडंट प्रोटेक्शन ऑफिसर इन प्लेस. 60 इयर्स जाले, पयशे येयल्या, एटलिस्ट ते हर एक तालुकान एक जेंडर ऑफिस जावपाक जाय विथ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर. सबिनाबाई, तुमी खूब बरे तरेन गोंयचे प्रश्न मांडले. गोंयचो प्रश्नाचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना बायलेचे नजरेन हो विकास जाता काय कितें हो खूब म्हत्वाचो आसता. सबिनाबाई, थँक्यू व्हेरी मच, तूं आमचे कार्यावळीन आयले. ही कार्यावळ फुडें व्हरतना होच प्रश्न आमी घेतात की गोंय म्हळ्यार कितें निमाणें, गोंय आमी खंय, कसलो प्रवास आशिल्लो, गोंय आमी कशें वचपाचें आशिल्लें. तर ह्या प्रश्नाक फुडें व्हरतना आज अरविंद भाटीकार हांणी एक लेख बरयला. तातूंत ताणें म्हणलां की गोंय हें दिल्लीची एक कॉलनी जाल्या. ज्या पद्दतीन पोर्तुगीजांनी खातीर पक्षांतरां आनी पक्षांतर बंदी कायदो गोंयांत जी कितें परिस्थिती चलता ते त्या नदरेन जालो. आनी ताका लागून सदांच एक प्रश्न पडटा की ही पळय जी मुक्ती आसा, ही मुक्ती कसली. आमी गोंयचे प्रश्न सोडोवंक शकले नात. गोंयच्या प्रश्नाक बरे तरेन फुडो करूंक शकले नात. गोंयान भितर बरे तरेन लोकलडे चल्ले नात. गोंयचो राजकीय कारभार अत्यंत नितळ बरे तरेन चलचो हाजे खातीर आमी खूब उणें पडले काय कितें, अशे तरेचो प्रश्न आसा. आनी त्याच नदरेन बाकी बाबांची एक कविता म्हाका याद जाता. बाकी बाबाक जेन्ना प्रश्न केल्लो, ही जी पळय गोंयची मुक्ती आहा ती मुक्ती खरी, आमी खरेंच मुक्त जाल्यात, तेन्ना बाकी बाबान म्हणिल्लें, प्राणाक छय, बुद्धीक भय, फाल्यांक जंय कालचीच वय. आयला थंय स्वातंत्र्य तें, स्वातंत्र्य न्हय. जे घरांचे खणपी वाते, तेच जंय सामान्य दाते. धर्मार्थ जंय दारात तांच्या, सज्जनाची लायता लय. वाटमारे चोर खुनये, थंय प्रजेचे मुख्य थेलये. सत्ताय जंय तांच्या भयान मारता मिठा, नितीनी लेय. पाडसावेले कुवाळे, काल धवशे आज सावळे. लक्षात घेयात, पाडसावेळे कुवाळे, काल धवशे आज सावळे. ह्याच कार्यावळीक मुखार व्हरतना आमचे मदीं आसात प्रज्वल साखरदंडे. प्रज्वल बाब, तुका हांव ह्या कार्यावळीक येवकार दितां. आमची ही लायव्ह कार्यक्रम गोवा मुक्तीचेर आसा आनी तातूंतली वेगळीं तासां आमी ह्या कार्यावळीन घेवपाची आसात. आनी तुमी आज वेळान वेळ काडून हांगा आयले, हाजे खातीर हांव तुमचो उपकारी आसा. प्रज्वल बाब, म्हजो प्रश्न असतो असो की गोंय मुक्त जालें, ताचे नंतर 60 वर्सां आमी प्रवास केलो. 60 वर्सां हिरक महोत्सव मनयत आसतना फाटलें वर्सभर जो हिरक महोत्सव मनयलो तो खरोच हिरक महोत्सव. ज्या पद्दतीन 60 वर्सां गोंयच्या मुक्तीक जातात, येदो व्हडलो खीण. खरें म्हळ्यार प्रत्येक गोंयकारान उचंबळीत जावपाक आशिल्ले, तरूण सामके आनंदान नाचपाक जाय आशिल्ले, कॉलेजींनी उसवाळी जावपाक जाय आशिल्ले. सरकारान तर आपली खूब म्हत्वाचीं काम हिरक महोत्सव मनोवपाचें आसा. परत एकदां लोकां मदीं जागृती करपाची संद आसा, अशे तरेन पळोवपाक जाय आशिल्लें. अशे तरेन कितें जालां फाटल्या वर्सभरान? राजूबाब, पयले सुवातेर हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक परबीं दितां. ही IMT डायमंड जुबली आमी सेलेब्रेट करतात स्वातंत्र्याची.
पूण जे तुमी म्हाका प्रश्न विचारलो की हो जो ज्या रितीन मनोवपाक जाय आशिल्ली म्हणजे 60 वर्सांचो जो लिबरेशन डे आमचो आसा, जो डायमंड जुबली आसा, जो आयचो भांगरा दीस म्हणटा तसो, त्या रितीन हो मनयल्लो जावना. कित्याक इवन लास्ट इयरच्यान आमचें हें सुरू जालें 1 वर्स 1 इयर हें तशें जावना. कित्याक खंयच एक फिलिंगूच येवना की हो डायमंड जुबली आनी अशें चल्लां तशें कांयच ना. एक नॉर्मल जसो एवरी इयर येतालो लिबरेशन डे तसोच आमी पळयतात. आनी व्हडलो आतां 100 करोड्स आयले म्हणटा सरकाराक, आनी ते खंय 100 करोड्स गेले आनी कोणाचेर युटिलायज केले, कितें जालें, हाजी उतरां आमकां जाय. बरोबर. म्हाका स्पेसिफीक तुवें आतां बरें हें केलो. 100 कोटी तुका कितें दिसता हे पयशे कित्या खातीर वापरपाक जाय आशिल्ले? ना, हे पयशे वापरपा जाय आशिल्ले जी स्मृती स्थळां आसात गोंयची, जी स्मारकां आसा हुतात्म्यांची, ती ब्युटिफाय करून हें करून मागीर जे स्वातंत्र्य सैनिकाचे जे आतां मापारी फॅमिली, बाळाराया मापारी जो पयलो हुतात्मो जालो, रोहिदास मापारी जालो, किंवा केदार अणवेकर जालो, बाळकृष्ण भोसले, हाजी फॅमिली आमकां खबर तरी आसा ती खंय आसात, किंवा आमकां ह्या 40 आमदार आसात तांकां एकट्याचें तरी नांव खबर आसा की अशे जे 74 हुतात्मे जाले खबर तरी आसा, खंय गेले ते, कितें जालें, तांणी कोणा खातीर जीव दिलो आनी कित्या खातीर जीव दिलो, असो हांव प्रश्न विचारता. हय, बरोबर. आनी एक तुमकां अशें दिसना की हांव पोर्तुगालाक गेल्लो, पोर्तुगालाच्या लिस्बन शारांत म्हणजे जवळ जवळ तांचे पळय जेन्ना सालाजाराचे राजवट आशिल्ले त्या काळान पोर्तुगालान सुद्दां खूब अत्याचार सोशिल्ले, त्या भायर तांचे कॉलनीज आशिल्ल्यो, तांचे खूब हाल जाले. हाजे सगळे म्हणजे गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जी पत्रक काडिल्ली, नेमाळे काडिल्ली, ती सगळी थंय लायल्यात. गोंयांत ना. अरे पोर्तुगाल ते करता, तुमकां दिसना की 60 वर्सां जाल्यात, 50 वर्सां जातकीर खरें म्हळ्यार तयारी सुरू जावपाक जाय आशिल्ली. हांगा एक बरें स्मारक जावपाक जाय आशिल्लें, एक बरें म्युजियम. आमचे कडेन म्युजियम कित्याक ना? हांव म्हणटा की जितले हुतात्मे जाले, गोंया खातीर आपलो जीव दिवप. कर्नाल सिंगा सारको 21 इयर ओल्ड पंजाबाच्यान यूथ आयलो आनी ताणें गुळयो आपले छातयेर घेतल्यो आनी तो गोंया खातीर मेलो. कित्या खातीर मेलो आमकां ताची याद तरी आसा? रोहिदास मापारी कित्या खातीर मेलो? बाळकृष्ण भोसले कित्या खातीर मेलो? एच तामगट्टी, आनंदय्या गजेंद्र गाड, नित्यानंद शाह, अमीर चंद गुप्ता, टोटल हांवें 75 हुतात्मे कावंट केल्या. ते कित्या खातीर मेले? खंय तांची याद आसा? तुमी रायटली म्हणलां एक स्वातंत्र्य लढ्याचोच एक म्युजियम जाय आशिल्लो आनी थंय व्हडले आमी स्टुडंट्सांक इन्स्पायर करपा खातीर तांचे फोटो लावन तांचे बलिदानाची गाथा स्टोरी लोकां पर्यंत भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय आशिल्ली. तशें कांयच जालें ना. खरेंच इट इज खरें वायट दिसता. एक सरकारी पातळीचेर, दुसरें खाजगी पातळीचेर ह्या वर्सान खरी म्हळ्यार बऱ्यांतली बरी गोंयच्या मुक्ती लढ्याचेर पुस्तकां येवपाक जाय आशिल्लीं. भुरग्यांक अवांतर वाचन, भुरग्यां खातीर वेगळे वेगळे वाचन, थंय गॅस्ट स्पिकर अशें कॉलेजींनी करूं येताले, स्कुलांनी. हें अशें जालें कितें फाटलें 1 वर्स? आतां डायरेक्टोरेट हायर एज्युकेशनान 30 लेक्चर्स ऑर्गनायज केली आनी म्हजीं लेक्चरां जायते कडेन जालीं. इंजिनियरींग कॉलेजान जालीं, लॉ कॉलेजान जालीं, सारस्वत कॉलेजान जालीं, जायते कडेन म्हजीं लेक्चरां जालीं. पूण ती इतलेंच करून फायदो ना. म्हाका दिसता की सरकारी लेवलाचेर जें कितें जावपाक जाय आशिल्लें, आतां तुमी म्हणलें पुस्तकां, फ्रिडम स्ट्रगलाचेर तशीं पुस्तकां पळोवपाक गेल्यार दुर्मीळ आसात. ती थोडींच आसात की एक मनोहर हिरबा सरदेसायचें बेस्ट पुस्तक आसा. पूण ह्या हुतात्म्यांचेर एक व्हडलें म्हणजे सारकें ऑथेंटीक अशें पुस्तक जाय आशिल्लें. आनी फ्रिडम फायटर्स थोडे आसात न्ही, बरोबर. ते खंय तरी आमी, म्हाका दिसता आमी कमी पडल्या, सरकार कमी पडलां. इट इज आय एम नॉट एट ऑल हॅपी विथ नॉट एट ऑल. आनी म्हणजे हांव परत परत तेंच म्हणटा की आज सुद्दां गोंय मुक्तीच्या हो जो पळय समारोप सुवाळो, सकाळीं कितें कांय मशाल मिरवणूक जाल्यो, पूण जी पळय एक तडफ आमच्या तरुणां भितर आशिल्ली, जाय आशिल्ली, शिक्षकां मदीं जाय आशिल्ली, ती आसा ना. तशी म्हाका पळोवपाक मेळना. कित्याक जर पळोवपाक गेलें की लायफ वेंट ऑन जस्ट लायक दॅट. आनी एक डायमंड जुबली म्हणजे एक 60 इयर्स इज नॉट अ जोक. आनी लोकांचें बलिदान आसा, हांगच्या लोकांनी आपलें रक्त दिल्लें आसा. त्या रक्ताचो आमकां वालोर आसा काय ना, होच प्रश्न म्हाका सकाळच्यान पडला. बरोबर. आय एम नॉट एट ऑल टोटली, आय एम नॉट सावंडिंग, शूड नॉट सावंड सिनिकल, बट आय एम टोटली डिसअपॉयंटेड. हय. तर हो ओवरकम आमी कशें करूं शकतात? कित्याक ना जाल्यार 60 वर्स जालीं, 70 वर्स जालीं, परत सगळे लोक सगळ्यांक विसरून वतले आनी ही सरकारां कसली ती जाणा तांकां कसलेच तरेचे स्वातंत्र्या नंतर जल्माक आयिल्ले लोक सत्तेर आयल्यात आनी अशे सत्तेर आयल्यात तांचे भितर एक कोणी विचारवंत दिसना. जे पळय 87 मेरेन गोंयच्या राजकारणाचेर ओपिनियन पोल धर, घटकराज्य मेळोवपाक धर, गोंयचे लेखक, कवी, विचारवंत भाग घेताले. ते उजो मार्ग दाखयताले. पूण 87 नंतर म्हाका खूब ही जी पळय कितें तडफ आशिल्ली न्ही,
ती देंवत गेल्ली दिसता. इनफॅक्ट 87 नंतर पोस्ट स्टेटहूड जर तुम्ही हिस्ट्री पळयली जाल्यार इट इज अ हिस्ट्री ऑफ करप्शन आनी इतलें डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा, हिल कटींग इज गोईंग ऑन, शेतां पुरयतात आनी आतां जर पळयलें, आय एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सकाळीं एक आमदार एका पक्षान आसता, सांजचो दुसऱ्या पक्षान वता, रातचो दुसऱ्या पक्षान, आनी दुसऱ्या दिसा तो दुसऱ्या पक्षान. कितें चलना म्हणजे देर इज अ म्हणजे आयडियोलॉजी ओवरनायट चेंज जाता कशी जाता. आज जर तुजी एक पर्टिक्युलर आयडियोलॉजी आसा, तू दुसऱ्या दिसा तुजी आयडियोलॉजी चेंज जाता, पयशांक लागून जाता तुम्ही, म्हणजे इट इज व्हेरी व्हेरी डिस्गस्टिंग. स्वातंत्र्य सैनिकांक सुद्दां आमी खूब जाणां विचारलें की अरे ते म्हणटात की तांकां उबगण आयलें म्हणून, की अरे ते म्हणटात की हे लोक म्हाका प्रभाकर सिनारेन एक बरें हें दिलें की तो म्हणटा आपण लोकांक सांगता म्हणून तरुण भुरग्यांक तुमकां गोंयांत रावपाचें ना, वचात. कारण हे ज्या पद्दतीन करप्शन, राजकीय हाराकिरी हे आमी खंय फुडें खंय पावतले आनी ताका आळाबंद हाडटले जाल्यार तुका दिसना की गोंयकार तरुणां भितर, विद्यार्थ्यां भितर एक राष्ट्र तेजाची एक भावना परत निर्माण जावपाक जाय. सामकी आतां हाफ टिकेट एजिटेशनां जालीं पयलीं 1979 मागीर ओडिताला एजिटेशन जालें, तेन्नाचे स्टुडंट लिडर्स आनी म्हणजे एक तांकां एक सोसायटल कन्सर्न कसो दिश्टी पडटालो. आतां म्हाका दिसता स्टुडंट्स हॅव बिकम व्हेरी इंडिविज्युअलिस्टीक. ऑफकोर्स टुडे स्टुडंट्स आर व्हेरी डिसिप्लीन एज कम्पेर्ड टू द देन स्टुडंट लिडर्स, व्हेरी डिसिप्लीन एंड व्हेरी जेंटल. पूण जी एक गोंया खातीर लडपाची, एक भारता खातीर लडपाचो जो एक लढवय्यो असो आमकां जो तयार करपाक जाय न्ही, तो आजच्या आमकां चलयां भितर दिश्टी पडना. ताजे खातीर कितें करूं शकता तूं? एक हांव तुजे कडेन एक सामाजीक नेता म्हणून पळयता, कारण तूं लढ्यान पार्टिसिपेट जाता, फक्त तूं कॉलेजींत शिकयना, तूं ताजे फुडें वचून काम करता. सो ही सरकारा पळय जी मुक्ती लढ्याक ज्या म्हत्व दिवपाचें दिनात, कारण अशे तरेचो विचार चेतना निर्माण जावची न्हय अशें तांकां दिसता काय म्हणून. अशें नासतालें, कित्याक जाणां आमी लिडर तयारूच करना. म्हणजे आतां 30 नांवां, 30 पॉलिटिशियन्स आमी इतलीं वर्सां पळयत आसा आनी अजून पर्यंत ते तांचे पक्षांतर आमी चालूच आसा. सो हांव कितें म्हणटा, हांव अशें म्हणना की आयच्या स्टुडंट्सांक तुमी आंदोलन करात, आमी करतात आंदोलनां, पूण एक चड झाड कापलें तें तुमी सुसेगाद बसून पळयनाकात. कोण गार्बेज उडयता ताका स्टॉप करात. इन युअर ओन वे डू समथींग फॉर गोवा, डू समथींग फॉर नेशन, बाय वीच एटलिस्ट तुका एक लायफान सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें, तुवें कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट केलें म्हणून. फक्त आपलेच हातून रावप आनी आपलेच ते वॉट्सॅप ह्याच वर्ल्डान अशें आसा काय दिसता म्हाका भुरगे आयचे. म्हाका प्रज्वल बाब तुका आनीक एक प्रश्न विचारून दिसता, जो इतिहासा कडेन संबंदीत आसा. इनफॅक्ट तुजी चर्चा जातकीर हांव सुशिला मेंडिसाकय हांगा आपोवपाचो आसा. ती अशी की आमची जी पळय गोंय मुक्ती लढो चल्लो, जवळ 100 वर्स चल्लो म्हणून, तो फक्त सुपरफिशियल लेवलाचेर आशिल्लो. कारण म्हाका न्ही, हांव नागेश करमली कडेन उलयलो, हांव प्रभाकर सिनारी कडेन उलयलो, तेन्ना म्हाका हें दिसलें की ताणें स्वता कबूल केलें की आमी सर्वसामान्य मनशा कडेन पावले ना. पळय लक्षांत धरात, गांधीजीन स्वातंत्र्य लढ्याची चळवळ जी पयलीं फक्त एक हस्तदंती मनोऱ्यान, एसी तेन्ना एसी नाशिल्लो, पूण एक व्हडले महालान जाताल्यो आनी व्हडले व्हडले राजे महाराजे चर्चा करताले, ती काडून ताणें सामान्य लोकां मेरेन पावयली, शेतकाऱ्यां मेरेन पावयली, ताणें गरीब मजुरां मेरेन व्हेलो. ताणें म्हणलें की आपल्याक मिठा सत्याग्रह करपाक जाय. मिठा सत्याग्रहान देशांतले सामके खंयचे खाची कोनशांतल्यान अरे मीठ म्हळ्यार कितें, पूण गांधीजीक ती कला येताली आनी गांधीजीन देश उठयलो, देश जागृत केलो. अशे तरेचें गोंयांत जालें ना. सो हे सुपरफिशियल लेवलाचेर गोंयचो लढो चलिल्ल्याचो परिणाम तो, आनी आतां आमी तेच भोगतात काय म्हणून. सुपरफिशियल तसो हांव म्हणचो ना, कारण बाळाराया मापारी सारको आनी अशे जायते जे लोक 74 हुतात्मे जाले तांकां आमी सुपरफिशियल म्हणपाक शकना, की तांणी गोंया खातीर 32 इंडियन सत्याग्रहीज वर शॉट डेड आनी लढो केला. पूण कितें आसा, द लेवल जो इंडियाज फ्रिडम स्ट्रगलान जो आमी जो लिडरशीप आनी जे इतलें हें पळयतात न्ही, तशें गोंयान म्हाका दिसता जालें ना. ऑफकोर्स टी.बी. कुन्नान भरपूर प्रयत्न केले, पुरुषोत्तम काकोडकर. हांव तुजे खूब उपकारी आसा. तुवें आमकां एक चर्चेक एक दिशा दिली. दिशा म्हळ्यार कशी की बाबा ह्यो कार्यावळी फाटले वर्सभर जावपाक जाय आशिल्ल्यो. सरकाराक अपयश आयलें. सरकाराक इतल्या खातीर अपयश आयलें कारण आमी पळयतात सरकाराक अशे तरेची चळवळी चल्ल्यो नाकाच. सरकाराक इतल्या खातीर चळवळ नाका कारण ज्या पद्दतीचें राजकारण आतां पळय चल्लां त्या राजकारणान भितर अशे तरेचे बरे तरेन उजो विचार आनी प्रेरणा, युवा पिढीक प्रेरणा दिवपाची अशें कन्सेप्टच ना. ताका लागून म्हाका दिसता की आतां आमी खऱ्या अर्थान लोकांक जागृती जावपी कार्यावळी करच्यो पडटल्यो, शिक्षण लेवलाचेर करच्यो पडटल्यो. आनी आतां प्रज्वल बाब साखरदंडे हांचे कडेन उलयता आसतना आमी पळयलां की टी.बी. कुन्ना हांणी
गांधीजीन भशेन विचार म्हणलो. तो विचार कसो आशिल्लो, ताणें म्हणलें की फकत तुमची पळय जी स्वातंत्र्य लढो आसा तो फकत लढो घरा पुरतो दवरनाका, तो भायर येवपाक जाय. लोकांनी ताजे खातीर पात्र आसूंक जाय, हे लक्षात घेयात. स्वातंत्र्य लढ्यान भितर पार्टिसिपेट जावप आनी तें मुक्त मेळोवप, मुक्तताय मेळोवप हाजे खातीर लोकांनी पात्र आसचें पडटा. आनी तो म्हणटालो की गोंयकार हे परधार्जिणे जाल्यात. परधार्जिणे जाल्यात ताणें म्हणलां की ज्या पद्दतीन तांचे भितर एक उमाळो आसपा जाय, सरकारा विरुद्ध राग आसपा जाय, पुर्तुगीजां विरुद्ध राग आसप आनी तो रागाची भावना आनीक तीव्र जावपा जाय, ती नाराजी वाडपा जाय, असंतोशाचें ताजें रुपांतर जावपा जाय. हें गांधीजीन पळयलें, हें नेरून पळयलें. तांणी लोकांक सांगलें की ना, तुमी ब्रिटिशांचो मार खावपाक जाय, तुमी रक्तपात सोंसपाक जाय, तुमी बलिदान दिवपाक जाय. आनी भारत देशान पळय हें बलिदान वो रक्तपात रक्त कितले हजारांनी लोक मेले आनी मेलो तरी लढो थांबलो ना. आनी तातूंतल्यान पळय जी एक चळवळ उबी जाली न्ही, ती चळवळ आमी पळयल्या. देश मुक्त जावनय खूब वर्सां लोक एक भारून जावन स्वातंत्र्य सैनिकांक जिखून दिताले. तातूंत भितरल्यान काय बरे बरे नेते आमकां देशाक मेळ्ळे, ज्या लोकांनी लोकसभा राज्यसभा गाजयली आनी देशाक एक नवी दिशा दिवपा खातीर प्रयत्न केलो. फक्त फुडाऱ्यांनी न्ही, तांचे नागरीक. हांव अशें म्हणटा की मुक्ती लढे जेन्ना जातात तेन्ना नागरीक घडटात, कारण ते फुडाऱ्यां मदीं काम करतात, लोकां मदीं काम करतात. आनी ही जी पळय चळवळ आसता न्ही नागरीक घडोवपाची, सिटीजन घडोवपाची, ही चळवळ स्वातंत्र्य लढ्यांतल्यान तयार जाता. म्हणून हांवें म्हणिल्लें की खूब जाणां कडेन उलयता आसतना, विशेश करून स्वातंत्र्य सैनिका कडेन, की आमची चळवळ सुपरफिशियल चलताली काय कितें. कारण म्हाका स्वता नागेश भवन मान्य केलें की आमकां तशे ताकीचे लिडर मेळ्ळे नात. आनी ताका लागून आमी जे पळय शहरांनी पावले नात, काय ग्रामीण भागान ही चर्चा आनी स्वातंत्र्य लढ्याचो विचार पावलो. हो विचार मुखार व्हरता आसतना आज आमच्या स्टुडियोन आसात हिस्टोरियन आनी शिक्षिका सुशिलाबाई बेंडीस. सुशिलाबाई, तुमकां हे कार्यावळींत हांव येवकार दितां. आनीक आमी आज स्वता प्रज्वल सकरदंडे हांचे कडल्यान आमी आयकलें. आमी ह्या आमच्या कार्यावळींत नागेश बाब करमली, प्रभाकर सिनारी अशे तरेचे स्वातंत्र्य सैनिकां कडल्यान आमी गोंयचे बद्दल, गोंयचे मुक्ती लढ्याचो तांचो विचार कितें हे सगळें आमी आयकून घेतलें. म्हाका तुमकां नेहरू बद्दल कांय प्रश्न विचारपाचे आसात, कारण नेहरूंचेर खूब राग आसता लोकांचो, आनी विशेषता भाजपा म्हणजे रायट विंग पॉलिटिशन्सचो, की नेरून कांय केलें ना गोंया खातीर म्हणून. पूण तो तुमकां हो प्रश्न विचारचे पयलीं ह्या प्रश्नाचेर आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आमी मेळिल्ले तांचे कितें विचार आसात ते आमी समजून घेवयात. आमी स्वता प्रभाकर सिनारी, नागेश करमली आनी इतिहासकार वाल्मिकी फालेरो हांचे कडेन गेल्ले. तांचे विचार आमी आतां आयकुया. हांवें ती एशियन आनी हांची ती कॉन्फरन्स जाल्या तेन्ना मागीर तुमी जागे जाल्यार सगळ्या आफ्रिकेच्या राष्ट्रांनी तुमकां सांगचें पडलें हें कर म्हणून. आफ्रिकेचे आनी हाचे ज्यो कॉलनीज आसा आमी सुट्टले, तुमी जर कितें एक्शन घेया पडटलें. तेन्ना कितें नेहरू मातसो कितें कमी केलां गोंयच्या लोकांनी, खूब झुजारीपण केलां. अंडर द सर्कमस्टन्सीस म्हाका सांगा, ह्यो ज्यो लांब हांची शिक्षा 20-22 वर्सांची, हांव पळय इतलो टेंडर एज आशिल्लो, म्हाका 18 वर्सां शिक्षा सांगा तुमी, आनी म्हाका आफ्रिकेक हाडपाचो अशें म्हणटात. हांव तातूंत हें म्हणूंक शकना, पूण ते आपूण एक शांत व्हडलो जगाची शांतीची आपूण हें करता, सांबाळटा, अशें कितें तरी नेहरूची एक पॉलिसी आशिल्ली. आमी पळोवंक जाय, हांगा फक्त नेहरू पर्सनल न्ही, बरोबर. आनी नेहरू वॉज नॉट नेहरू म्हणटा तो हुकुमशाह न्ही, बरोबर. मनात आयलें केलें अशें न्ही. बरोबर. नेहरू म्हणटा तो मनात आयलें तें सुद्दां करना आशिल्लो, कारण तो कन्सल्ट करतालो. बरोबर. आनी नेहरू हो एक डेमोक्रेट मनीस, सामकें. आनी ताणें तो जगभर भोंवन आयिल्लो, ताणें सगळ्यांक सांगिल्लें. जालें कितें त्या काळात तुमकां खबर आहा, जग 2 कडेन वाटिल्लें. बरोबर. ताणें पासियेस काडलें. खरें. पासियेस म्हणजे कितें, एकदम सोसून घेतली. 14-15 वर्सां ताणें आसा, आनी नेहरू ओगी रावलो ना. तर नेहरून सतत प्रयत्न केलो की पुर्तुगीजांनी गोंय सोडून वचचें. नेहरू म्हणटा तो शीघ्रकोपी न्हय. हय. आमचे मदें कांय शीघ्रकोपी आसात, समजलें, पूण तो शीघ्रकोपी न्हय. तो मनीस विचार करता, तूं ताका अशें नांव दवरता, ताका आपूण शांतीदूत जगाचो म्हूण दाखोवपाचें आशिल्लें म्हूण ताणें तें करून, हें अशें न्हय. बरोबर. तर तेन्नाची जी परिस्थिती आशिल्ली, बरोबर. त्या परिस्थितींत लश्कर धाडलें समज, आनी ते जर
सारख्या झाल्या ना बरोबर तर खरं खरं आणि सालादार म्हणटालो आपण 3 महिने लढटलो म्हणून बरोबर पार पडिल्लो सो 36 वरांत खलास जालो. म्हयने जाता म्हणल्यार पाकिस्तान काश्मीरा भितर घुसलो. तें झूज पळय आहा फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1947-48 ऑपरेशन्स म्हणटात ताका इन मिलिटरी टर्मिनॉलॉजी. तें झूज जवळ जवळ एक 2 वर्सां सुमार चल्लें. आतां 47 ती 48 मेरेन तांकां एक्चुअली कांय करूं मेळनासलें. मात तो एक सायडी एक मनीस आसलो शांतीकायेचो. बेसिकली तो एक मनीस आसलो पीस लवींग मॅन म्हणजे शांतीकाय मनीस. आनी ताका जे पळय उपाय पळय घेवपा पळय आसले गोंयचे बद्दल ते पिसफूल नॉन वायलंट उपाय घेवपा आसले. 1948 वर्साकूच जेन्ना झूज पळय चलतालें तेन्ना तेणी पुर्तुगालाक एक आमंत्रण धाडलें की बाय बाबरे गोंयचे बद्दल जे पळय उलोवपा पळय आहा तें आमी उलोवण सुरू करया म्हणून. पुर्तुगालान कान हालोवं ना. सालादाराचें मत आसलें की गोंयचे बद्दल इंडियेक कांय अधिकार ना म्हणून, की गोवा एक पुर्तुगालाचो भाग म्हणून आनी इट इज नॉन निगोशिएबल. तेणें खूब ट्राय केली, नेरून खूब ट्राय केली. थोड्यो कॉमिकूय वस्त आसल्यो तेजे भितर. एक पुर्तुगालचो आदवोगाद आसलो आंतोन नेवीस आनाक्लेत म्हणून. तेणें पब्लिकली म्हणलें की गोंय पळय आहा ती एक पुर्तुगालची एक कीड म्हणून. एक सायडी तो तें म्हणटा, दुसरे सायडी तेगेले पळय मुखेली पळय आहा सालादार तो गोंय सोडपा तयार ना. ही कीड पळय आहा ते किडे सोडपा तयार ना. ती कीड घेवन आपण बसूंक सोदता. तर मागीर फिनाल डिप्लोमसी चलना म्हणून नेरून 1953 वर्सा 4 वर्सां नंतर 4 वर्सां तेणें ट्राय केली बरे भाशेन ताका उलोवपाक. नेहरू पळय म्हणटा तो शांतीकाय मनीस, ताका हें झूज नाका आसलें. कितें पळय म्हणटा पळय तें पिसफुली जावपा जाय आसलें. पण पिसफुली जायना. सालादार पळय आहा तो कांयच कानार घेवपा तयार ना. राजांव म्हणटाय तें आनी मागीर लास्टाक कितें केलें नेरून जे पळय वेस्टर्न देश पळय आहाय आनी भोव करून इंग्लंड आनी अमेरिका दोगूय नेटो कंट्रीज, दोगूय पुर्तुगालागे फ्रेंड. तांकां दोगांयकूय मुखार काडले बाबरे तुमी ताका उलोवया सालादारा कडेन, ताका राजांव कितें म्हणटाय पळय तें दाखोवया आनी ताका प्रॅक्टिकली नेगोशिएट करून एक बरे भाशेन वीथ ऑनरेबली ताका गोंय सोडून म्हणजे गोंय दामण दिवं सोडून वचाय म्हणून. तेणीय दोगांयनी इंग्लंड आनीक अमेरिकानूय खूब ट्राय केली, कांयच चलूना. त्या सालादार तो आयकपा तयार. आमी वेगवेगळीं मतां आयकलीं. आमी पयलीं आयकले स्वातंत्र्य सैनीक प्रभाकर सिनारी. ते सरळ नेहरूक दोश दितात. नेहरूक लागून गोंयच्या मुक्तीक कळाव लागलो. अधिकृत रित्या उलयतना नागेश करमले तशें म्हणनात. ते म्हणटात की तो एक नेहरू एक खूब व्हडलो डेमोक्रेट आनी ताका दिसतालें शांततायेच्या मार्गानच हो प्रश्न सुटूंक शकता. आमी इतिहासकार वाल्मिकी फालेरो हांचे कडेनूय उलयले. वाल्मिकी फालेरो फाटले आतां वर्सभर जाले गोमंतकाचेर एक गोंयच्या मुक्तीची एक सिरीज चलयतात आनी अत्यंत बारकावे कितलेशा लोकां कडेन उलोवन ताणें ही सिरीज तयार केल्या. तांचें मत तेंच आसा की नेहरू हो स्वता डेमोक्रेट, तांकां गोंय हिंसक मार्गान रक्तपात करून घेवपाचें नाका आशिल्लें. सुशिलाबाई ह्यो स्वता एक इतिहासाच्यो अभ्यासक. तांणी आजूच एक लेख बरयला आनी तो नेहरू संदर्भान आसा. सुशिलाबाई म्हजो तुमकां एक स्पेसिफीक क्वेश्चन असो की नेहरू शांततायेच्या मार्गान गोंय सोडोवंक सोदतालो गोंयचो इश्यू, पूण ताका लागून जालो कळाव न्ही 14 वर्सां कळाव जालो आनी ह्या काळा भितर स्वातंत्र्य सैनिकाक खूब त्रास जाले. सो हाजे बद्दल तुमचें तुमचे प्रश्न जे आसा न्ही ताका 2 भाग आसा आन्सर करपाक. पयलीं म्हणजे की हें जें मिलिटरी एग्रेशन आशिल्लें की तें लिबरेशन. आतां मिलिटरी एक्शन आशिल्लें पूण मिलिटरी अग्रेशन आसूं ना.
जेन्ना मिलिटरी एक्शन आसता तेन्ना मिलिटरी येता आनी कोणाकूय कॅप्चर करता. गोंयांक वेगळेपण आशिल्लें. गोंयांक गोंयच्या लोकांन मिलिटरी वेलकम केली. सो अग्रेशन तें जावना कित्याक गोंयच्या लोकांक जाय आशिल्लें मिलिटरी आयिल्ली. आनीक लिबरेशन जें आसा न्ही तें खुबशे विचार आसा हाजेर की फर्स्ट करंट, सेकेंड करंट, थर्ड करंट आनी तेरसेर कोरेंत म्हणून आंतोनियो ब्रूत द कॉस्तान बरयलां की आमकां इंडिये नाका, पुर्तुगालूय नाका, आमकां आमचें स्वताचें पण जाय. ताका म्हणटात थर्ड करंट आनी ताचो ते पुर्तुगेजान आसा, इंग्लिशान ना. सो दॅट इज वेर सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल अशें लोकांचो गव्हर्मेंट जाय आशिल्लो. आतां हे प्रश्न अग्रेशन की लिबरेशन आतांच्या काळार विचारप ना कित्याक आमी इलेक्शनां आसा, इलेक्शन मागीर गव्हर्मेंट आसा, ओपिनियन पोल जालो, स्टेटहूड आयलें, लँग्वेज आमची मेळ्ळी आमकां म्हणटकूच आमी आतां एक्सेप्ट केलां की वी आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन गव्हर्मेंट. नेहरू जेन्ना तुमी प्रश्न केलो न्ही, नेहरूक तूं सारकेंच उलयलां, डिफरंट कलरफूल स्पेक्टिकल्सांतल्यान पळयता. नेहरू एक आयडियोलॉजी विचार करपी मनीस आशिल्लो, हिस्टोरियन आशिल्लो. आनीक जेन्ना पोंडिचेरी असलो धाकलोसो गांव म्हणल्यार जाता फ्रेंच गेले सोडून, ताका कितें दिशिल्लें सालाजारूय वयतलो म्हणून. पूण सालाजार चड करून दिश्टी पडनाशिल्लो पूण बरयतालो खूब. सो सिन्नी डॉक्युमेंट आसा ऑफ द ऑफिशियल वॉयस की गोंया इज अ प्रोविन्स ऑफ पोर्चुगल. सो हें जिओ पॉलिटिक्स जें आसा, नेटो नॅशनल नॉर्थ एटलांटीक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन, अमेरिका आनी पुर्तुगाल पार्टनर आशिल्ले. आनी नेहरू तरी गोंयां मिलिटरी धाडटा आशिल्लो जाल्यार ताका चिंतचें पडटा आशिल्लें की अमेरिका मे एज पर द ट्रिटी अमेरिका कूड फायट नेहरू because if any country fought the NATO members, the other was supposed to support. दुसरी म्हणल्यार नेहरू पंचशील उलयतालो, पीस एट ऑल कॉस्ट, नो कमिटींग मिलिटरी अग्रेशन, पीस मेकर इन द वर्ल्ड. सो जेन्ना तूं एक उलयता आनी दुसरी करता, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू से. सो वेन यू से पीस, शांती, हाव यू कॅन कमीट मिलिटरी एग्रेशन. हांव तुका पयलींच्यान वळखता, तूं इतले बरे तरेन एक्सप्लेन करता की म्हजी स्वताची खात्री पडटात की नेहरू हो डेमोक्रेटीक, ताका शांतता मायन जाय. पूण कशें आसा, आमी एज ए डेविल्स एडवोकेट तुका कांय प्रश्न विचारप आनी तुजे कडल्यान जापो सोदप हें म्हजें काम. लॅम्बर्ट मास्करेन्सिस एक गोंयचो खडेगांठ स्वातंत्र्य सैनीक, तो एक खडेगांठ पत्रकार, ताणें स्वता नेहरूचेर खूब राग काडला. रे तूं इतले डिले करता, यू आर प्लेईंग इन द हँड्स ऑफ सालाजार अशें ताणें आरोप केला. लांबेर्त माश्करेनस, हांव लांबेर्त अंकल म्हणटाली, तेणें नेहरू इज्मो म्हणून एक व्हडलो लेख बरयला, फूल पेज लेख इन गोवन ट्रिब्यून, जाचो तो एडिटर आशिल्लो. आनी ताका तो सामको हें करता, रबीश अशें. नेहरू द पीस, नेहरू द सेज, नेहरू द पीसफूल मॅन. म्हणजे ताका विचारता तो, तूं केन्ना येतलो, केन्ना गोंयां हेल्प करतलो. 10 वर्सां जालीं, 12 वर्सां जालीं. सुशीलाबाई, 1955 जेन्ना एक पीसफूल आंदोलन सत्याग्रही करताले, तांकां फारांनी मारले, कितलेशे लोक मेले, शेकड्यांनी लोक जखमी जाले. तुका अशें दिसना दॅट वॉज द रायट मुवमेंट टू एंटर गोवा? कारण ताजे पयलीं 1954 हें जालें 54 सालाजारान डिक्लेअर करून उडयल्लें गोवा वॉज नॉन नेगोशिएबल. वो तो डायरेक्ट म्हणटा. ताका लागून नेहरूक कळपा जाय की बाबा सालाजारा कडेन उलोवन खंयच्याच शांततापूर्ण मार्गान हो प्रश्न सुटचो ना. सारकें. पूण नेहरू बिसायड पंचशील नॉन अलायन मुवमेंटाचो फावंडर आशिल्लो तो. सो ताका इतलेशी बॅगेज आशिल्ली
आनीक 54-55 नेरून बॅन घातिल्लो सत्याग्रही गोंयांक येवपाक After जाय this- after this आफ्टर द मॅसेकर Yes. म्हणल्यार जाता. सो गोवा विमोचन सहाय्यक समिती, शिरुबाऊ लिमये, नानासाहेब गोरे आनी ते सगळे सुधाताई जोशी बी, कर्नाल सिंग, कितलेशे बिफोर 25 दे डायड. ते नो पण हो आतां हांव स्वातंत्र्य सैनिका कडेन जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना हो प्रश्न येता गोंयाक ताणें ब्लॉकेड घालो. आतां ब्लॉकेडाचो बरो परिणाम जावचे परस वायट परिणाम जालो, कारण पोर्तुगीज खंय कराची वताले विमानांतल्यान आपल्याक जाय तें घेवन येताले. सामान्य लोकांक त्रास जालो. तांकां हे सगळे पळय व्यापारी आसात ताणें ब्लॅक केले आनी तांकां लुबाडले. सारकें. कित्याक आमी जेन्ना नेहरूचे विचार, नेहरूची कर्म जी आसा आतां एनलायज करता जाल्यार सत्याग्रहीचेर बॅन कित्याक घातलो, कित्याक ताका नाका आशिल्ले आनीक मेल्ले. भायले लोक आयिल्ले तेय इकॉनॉमीक ब्लॉकेड कित्याक केलो, कित्याक ताका एक गोंयच्या सरकाराचेर दबाव हाडपा सोदतालो की म्हाकाय पावर आसा, आय एम द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिन्स आय हॅव दीस पार्लिमेंटरी एप्रुवल टू डू सर्टन टेक सर्टन स्टँड्स. सो पूण सालाजार वॉज अ फॅसिस्ट. ताका हें सगळें इकॉनॉमीक ब्लॉकेड जावं कितेंय जावं तो सोडना आशिल्लो गोंय. ही वॉज डिफरंट मेटल. ही वॉज नॉट लायक द फ्रेंच हू सेड दॅट आमची फ्रेंच लोक आसा पॉंडिचेरी, माहे, चंद्रनगोर, ते डिसायड करतले. सो दॅट मुनिसिपॅलिटीज दे डिसायडेड. आतां फ्रेंचाचो काळ सोंपलो म्हणून, पूण सालाजार असो केन्नाय म्हणपा नाशिल्लो. आनीक ताका असो दिसतालें की आख्खो वर्ल्ड ताका सपोर्ट करतलो म्हणून, नेटो जावं हें. सो ही वॉज प्लेईंग अप टू दॅट वर्ल्ड इमेज. एक्झॅक्टली. Everybody knew from the number of people आमचे स्वातंत्र्य सैनीक जेली आशिल्ले, रिगरस इम्प्रिजनमेंट. सालाजाराची जी आयडियोलॉजी आशिल्ली इट वॉज फॅसिस्ट. ही वॉज नॉट गोइंग टू चेंज हीज मायंड. बट नेहरूची इमेज जी आशिल्ली वर्ल्ड पॉलिटिक्सांक इट वॉज डिफरंट. सो आतां तें एनालायज. तुवें आतां पॉंडिचेरीचो उल्लेख केलो. नेहरून तांकां आव्हान केलें 1955 ते जवळ जवळ सोडून गेले. अशा परिस्थितीन 55 तरी गोंयचो विचार नेहरून वेगळे तरेन करपाची गरज नाशिल्ली. तो आनी 6 वर्सां कित्याक रावलो? पॉंडिचेरी फ्रेंच जावं की गोवा जावं 1947 टॉक्स चालू आशिल्ले. 54 पॉंडिचेरी द गव्हर्मेंट ऑफ फ्रांस टूक अ स्टँड. पूण द टॉक्स अबाउट पॉंडिचेरी स्टार्टेड इन 47. सो अशें ना की सडनली 54 हांवें नेरून प्रस्ताव मांडलो आनी फ्रेंच गेले. डिप्लोमसी आनी डिप्लोमॅटीक टॉक्स कंटिन्यू. So, but the French were clear that they don't want that time had come. It was after World War II, and it was the geopolitics of the whole world was different. Democracy was the in thing. The superpowers were also having their ideology. So, Pun Salazar was totally unconcerned about the whole world. He was having his own point of view, like Benito Mussolini had, like Hitler had. How you can change Salazar's view? एक्झॅक्टली. सुशिलाबाई, हांवें अशें आयकलां कांय स्वातंत्र्य सैनिका कडल्यान की आफ्टर 55 सालाजार वॉज सिनायल. तो मातसो वेगळेच लोक तो देश चलयताले. सालाजार कूड नॉट मॅनेज इट पॉलिटिकली. स्ट्रॉंग डिसिजन ताका शक्य जायनाशिल्लें बिकॉज ऑफ हीज हेल्थ. तर अशें ही खरी खबर. कारण ते अशें म्हणटाले की तेन्ना देर वॉज ए प्रपोजल ऑल्सो की गोंय वेगळें दवर. इंडिया बावटलो येता, पोर्तुगीज बावटलो येता, गोंय एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून येवं येता. कारण गोंयचे बरोबर जे पळय जितले लोकांक मुक्तताय मेळ्ळी, सगळे कॉलनीज, दे वर्च्युअली वेर कंट्रीज. सालाजार पयलीं तो इकॉनॉमिक्स प्रोफेसर आशिल्लो कोइंब्रा. पूण आफ्टर 61 जे आसा न्ही, तेन्ना इट इज ट्रू that his health was failing, and the person who was forefront was Marcelo Caetano, and he was the one who was holding the whole show till 1974, till the revolution. So
अशे खूब हिस्ट्री एग्जाम्पल आसा जे हिस्टॉरिकली खूब एग्जाम्पल आसा वे द लिडर बिकम्स मॅड ऑल्सो बट द पीपल डोंट नो सो दॅट बिहायंड द सीन्स we don't know but he was the leader of Portugal and the Portugal people had to accept that. सुशीलबाई थँक्यू व्हेरी मच तुवें आमकां एक बरो उजवाड घालो एकूण नेहरूंची भुमिका सदांच एक नेहरूंचेर टिका करपाचो प्रयत्न जाता आयज जितले म्हणून वक्ते हांगा आयले स्वता प्रजल जावं किंवा सुशीलाबाई जावं तांणी एक नवो एंगल आमकां दिलो तो असो की नेहरू हांकां इतलें सोंपें नाशिल्लें नेहरू हो एक जागतीक नेता आशिल्लो जागतीक नेता आशिल्ल्यान जाता कितें की तुका फक्त देश न्ही जग पळोवपाचें आसता आनी अशे तरेचे नेते जेन्ना खंयच्याय देशाक मेळटात तेन्ना देशाची विचारसरणी देशाची बौद्धीक वाड ही खूब वेगळे तरेन जाता आनी आज जर भारता कडेन जर पळयत भारताची पळय जी आयची पळय जी रचना आसा जे डेमोक्रेसी आसूं किंवा आमची पॉलिटिकल सिस्टम वेवस्था आसूं ही सगळे वेवस्थेक दिशा दिवपाचें काम त्या वेळा वयल्या नेत्यांनी केल्लें आमी आमचो शेजारचो पाकिस्तान पळयतात पाकिस्तानान ज्या पद्दतीची राजकीय हाराकिरी आनी जी पळय अंधाधुंदी चल्ल्या ती भारतान ना भारतान पॉलिटिकल सिस्टम सुद्दां जर बदलली तिका एक बरी सुरळीत अशें इतली सुरळीत जाता ते ताजी मुळावण घालपाचें काम नेहरू सारक्या लोकांनी केलें आनी नेहरून जी घाई केली ना ताकतीक केली ना ताका लागून गोंयचोय फुडार एक बरे तरेन त्या वेळार सहज ट्रान्झिशन हें जावंक पावलें ही कार्यावळ आमी आतां ह्याच विशयाचेर फुडें वचत आसात आतां जागतीक पातळीचेर गोंय मुक्ती संदर्भात कितें घडटालें जागतीक पातळीचेर युनायटेड नेशन्सा सारक्यो संघटना कितें वावर करतालो ह्या आंदोलनांत गोंयच्या चळवळीन भितर तेन्नाचे संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन हांची कितें भुमिका ही आतां आमी फुडल्या वाट्यान पळोवपाची आसात खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV.